मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. क्रायम ब्रांच कॉन्स्टेबलाचेच मजतीन क्रिमिनल पळून वचप क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. मॅजिस्ट्रेट पावंड्यार करात चवकशी मागला आदल्या एसपी. जाल्यार एक्टिव्हिस्ट म्हणटात कारस्थान केल्ल्या सिद्धकीक एव्हिडन्स डिस्ट्रॉय करपाची दिल्या संद. काम जाले काय परत येतलो पांजऱ्यांत. पणजे पोलीस स्टेशनात पावली सांताक्रूजची म्हस. तालिगांवकारांनी हाडली उखलून. कानार आसा टॅग आता करात मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले प्रमाण कारवाय मागला तालिगांवच्या एक्टिव्हिस्टांनी. फोंड्या वारखणकाराक सतावपाक लागला कोयर. रस्त्यार शेतांनी डेब्रीज आनी कोयराच्यो राशी. पुलिसांनी करची कारवाय मागतात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. क्रायम ब्रांचींतल्यान कॉन्स्टेबलाचेच मजतीन क्रिमिनल पळून वचप ही एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. ताची मॅजिस्ट्रेट पावंड्यार चवकशी जावपाक जाय. IAS ऑफिसरांनी तपास करचो आदलो एसपी टोनी फेर्नांडीसान मागला. जाल्यार एक्टिव्हिस्ट म्हणटात कारस्थान केल्या सिद्धकीक एव्हिडन्स डिस्ट्रॉय करपाची पुलिसांनीच संद दिल्या. आपलें काम जालें काय परत पांजऱ्यांत येतलो. गोंयच्या एक्टिव्हिस्टांनी थेट पुलीस यंत्रणेचेर दुबाव घेतला. सो आयज आमी परत आसा ते क्रायम ब्रांचान रिबांदर आनी अशें आतां काय राती इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एसपी नो तो फ्रॉम द सोर्सीस तो जो कोण IRBचो पुलीस कॉन्स्टेबल आहलो अमित नायक तेणें काल हुबली हे आपणाचे आपूण सराउंडेड जालो एट ओल्ड हुबली पुलीस स्टेशन. सो आतां तो इतलें करून आनी इतलें जावन तेका एक्युजाक सोडून फ्रॉम द कस्टडी पुलीस कस्टडींतल्यान सोडून आनी तो हुबली वचून तर सराउंडेड जालो पळय एट हुबली ओल्ड हुबली पुलीस स्टेशनाचेर. सो तेका तर इतलें सराउंडेड जावपाचें आसलें. सो आतां तें व्हडलो हो क्वेशन मार्क तो इतलें हें करून तो सराउंडेड कित्याक जालो आनी अशें दिसता आतां अशें एक क्वेशन मार्क येता कित्याक तो आतां एकलोच आहा काय वो तेका सोडून कोणें लायलो आसतलो आनी तेका आतां सराउंडेडूय जावपाक कोणें लायलो आसतलो तो हो एक व्हडलो क्वेशन मार्क. आतां सराउंडेड जालो म्हणून हेज्या फाटल्यान आतां हेजो प्रॉब्लम सॉल्व जायना. प्रॉब्लम आतां आहा कितें आनी व्हडलो क्वेशन मार्क तेज्या फाटल्यान कोण आनीक आसा काय वो तेका कोणाचो आनीक सपोर्ट आहा काय अशें काम करपाक ही इन्क्वायरी करपाची गरज आहा. सो वो तेणें आपणाच्याच हितून हें केलें आनी कितें जावन सराउंडेड जालो. कित्याक सराउंडेड आपणाचें आपूण जावप म्हणल्यार एक व्हडलो सगल्यांकूच एक व्हडलो क्वेशन मार्क पडटा. सो आतां आमी पळोवया ह्या फुडें तेजी इन्क्वायरी कितें जातली. कित्याक आतां इन्फॉर्मेशन आहा पळय त्या प्रमाणे तो आजुनूय हुबलीच आहा हुबली पुलीस स्टेशनाचेर. तेका आजून हिंगा हाडूंक ना आनी क्रायम ब्रांचाची आनी पुलिसांची सगळी टीमी तिगाच हुबली आहा. सो अशें आमकां सोर्सिसा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेवलां. सो आतां आमी पळोवया फुडें कितें इन्वेस्टिगेशन जातलें तें आनी हेच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा जाल्यार आमकां कळटलें आनी हेजे रिजल्ट कितें येतलो तो आतां व्हडलो आमकां आतां हिंगा रावन पळोवचो पडटलो. बंदखणींतल्यान पुलिसांचेच मजतीन फुज्यो काडपाचे सीन आमी पिक्चरांनी पळयतात. गोंयांत ते प्रत्यक्षात घडपाक लागला. इतले प्रामाणीक आमचे पुलीस. आदलो एसपी टोनी फेर्नांडीसान ह्या प्रकरणाचेर भाष्य केला जाल्यार सावियो कुतिनो सारकिल्लो खापो एक्टिव्हिस्टय खरमरीत प्रश्न विचारता. Arrested, he has been suspended, he has been dismissed. That will not suffice. It is a conspiracy. And my suggestion to the government and my DGP also, this inquiry has to be done by there should be a magistral inquiry in this. The inquiry has to be done by the Collector North or Additional Collector North or SDM North, and he should be from a high-ranking officer like IAS. Our police department should not do this inquiry. Because I don't think only one constable was there to guard that man. Crime branch means there should be other officers on duty. You don't close the police station in the night. If the officer in charge goes home, there is some SHO or some policeman to guarding the night time, and if some offence takes place, public rush to the police station to give the complaint. That means crime branch doesn't get locked up. I don't know. During my time, the crime branch was open 24 hours. When I was to go for night round,
I used to go and specially check the accused in Raibandar. How many accused are there? Who is on SHO on duty? How many constable reserve? Who is the sentry guard? I think this is going on. But how come it is shown only one constable and this man is coolly running away? There is a big conspiracy. A magistrate inquiry has to be done. Offense has to be registered under criminal conspiracy. And as per my thinking, this criminal conspiracy must have been hatched either in Wasco, where this constable resides. जेन्ना हे SIT बी फॉर्म केली कितलीशी जी लँड ग्रॅबिंग केसीस जे उगड्यार राहिले हांगा खंय तरी दिसता हाका जेन्ना कस्टडीन घेतलो त्या टायमार तेगे जे कितें कितें आसा तें कारस्थान खंय तरी एक कोणें लिपोवन बी दवरला आसतलें आनी आतां तेका घेवन गेला सोडला सो दॅट तेका थंय वचून तें डिस्ट्रॉय करपाक एविडन्स कितें तें डिस्ट्रॉय करपाक वा लिपोवपाक आनी मागीर फालतो येतलो आनी सरेंडर जातलो नाल्यार आमची मडगांवची जी केस कशी केल्या पळय रेल्वे स्टेशनार तेका दवरलो ट्रॅप घालून दवरलो असली कितें तरी स्टोरी हाडटले आनी तेका परतून अरेस्ट केलें म्हूण दाखयतले पूण हें खंय तरी सामकें दिसून येता की एक व्हडलेशें एक्सपोज जावपाक एवॉयड करपा खातीर हें तेका हें दिल्लें आहा एस्केप जावपाक एक चान्स दिल्लो तो व्हिडिओ तुम्ही पळयल्यार एकदम कळटा की तो मेन अक्युज्ड पळय आहा तो कितलो चालाक आहा तेणे ते पुलीस ऑफिसराक कितें तरी पयशे दिले आसतले कोहे तेणें कन्विन्स केला आनी तेका कोहो फुसलायला आनी मागीर तो थिंगासान फरार जाला अँड ही हॅज गॉन विथ द पुलीसमॅन. These kind of policemen should be dealt with very, very strictly because in general I think Goa police does a very, very good job. I have dealt with police across multiple states because we work in multiple states, but Goa police does a great job and these bad apples in the police department are very, very they're very bad for the reputation of the entire police department. So these kind of police officers should be dealt with very, very strictly so that that action that is taken dissuades any other police officer from doing these kind of activities and behaving in this manner and helping criminals out. लोकाची land पळय grab जायत आसतली and our entire Goa and Goan culture and Goan land and everything is in danger. So the law and order situation, which is the law and order ministry, which comes under the Home Minister, which is Dr. Pramod Sawant, should finally wake up and smell the coffee and smell the rot that is there in Goa and start doing his job of cleaning up these land scams, job scams and kohle scams aata hai because he's not paying attention to law and order munam jata hai. I think so, as he said, the law and order is really in shambles in our state, and to see that a constable has helped the accused to escape from the police station, it's very, very sad news, and we do not know in the future what kind of safety precautions is going to be taken place. I think so our Home Minister, that is Mr. Pramod Sawant, who is the CM, we've been seeing these cases n number of times and now again this has happened. This clearly shows that the law and order is really in a bad situation, and also the police constable, for whatever reason he may have taken him, definitely it's because of money purpose, and he's helped him to escape from here, shows that the poor conditions of our police in what state of level they are. I'm sure he must have been frustrated with the work environment also, how many hours of work that they have put in, and he found an easy escape where he get tons of money, lakhs or crores of rupees for him to abscond from here. पूण आमकां सोर्सिसा कडच्यान कळ्ळां त्या प्रमाणे ताका आजून डिसमीस एक ऑर्डर काडूंक ना वा आजून ताका डिसमीस करूंक ना एज अ ऑफिशियली कित्याक ताका जर डिसमीस करीत जाल्यार इट कॅन बी इफेक्ट इन द टू वेज म्हणल्यार इन्वेस्टिगेशन तेजें हॅशअप जावपाक शकता कित्याक ताका डिसमीस केल्या पूण एज पर द इन्फॉर्मेशन आमकां मेवलां त्या पासून ताका आजून डिसमीस ही ऑर्डर आजून काडूंक ना. दुसरें म्हणल्यार ताका डिसमीस करतलो जाल्यार ताका व्हेरी इजी गोवा पुलिसाच्यान डिसमीस करूंक जायना एज अ सोर्सिसा प्रमाणे आमकां इन्फॉर्मेशन मेवलें कित्याक ही इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल बिकॉज इज IRB इंडियन रिजर्व बॅटलियन सो ते इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट सो ताका डिसमीस तर करतले जाल्यार हेणी गोवा पुलिसांनी तेंचे हेजे प्रमाणे तेणी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडून त्या उपरांत ताका डिसमीस करपाचो. सो आजून डिसमीस ही ताका ऑर्डर कन्फर्म जावंक ना पूण बट इट वील इन द फ्युचराक ताका डिसमीस जातलोच तो
पूण आफ्टर द इन्क्वायरी अशें म्हणून आमकां सोर्सिसा कडच्यान कळलां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, डायलन रॉड्रिगेज, विलियम रॉड्रिगेज आनी रमेश नायक रावत. राज्यात सध्या कोयराचो प्रश्न आता मळबाक हात तेकोवपाक लागला. फोंडे वारखंड बांद वाठारांतूय तीच गत. पुराय रस्त्यार आनी शेतांनी कोयराच्यो आनी बांदकामाची उरिल्ली माती, गुणे, शिमीट वडयिल्ले पळोवपाक मेळटा. आतां हांगा सोंसोडो जावचे आदीं फोंडा पालिकेन हाचेर कारवाय करची, थळाव्यांचे गाराणें. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. जे आहा ते वारखांडे जे आसा तो बांद जो आहा बांदाचेर आसा आनी हांगा तुमी पळयता फाटल्यान शेत आसा. त्या शेता कडेनच हांगा जी गार्बेज उडयल्ली आसा, हांगा लोकांनी गार्बेज उडयता प्लस डेब्री उडयतात. ही डेब्री जी आसा ती खंयच्या तरी कन्स्ट्रक्शना वर्काचे जे डेब्री आहा ती हांगा डंप केल्ली आसा आनी हांगा दोनी सायडीन गाडी दवरल्या. खूब लोकांक त्रास जाता. पूण हांगा जी गार्बेज जी उडयता ही गार्बेज पळयल्यार फाल्यां हांगा परत संसोडो जावपाक शकता अशी गार्बेज उडयता. आनी हाजेर कोण एक्शन घेतला आतां ते लोक म्हणटा की कोण एक्शन घेतलो, कित्याक हांगा येतल्या वयतल्या लोकांक वास येता. ताका लागून आनी शेतूय बी हांगा परत परत पुरयता. ताका लागून लोक मागता की हाजेर मुन्सिपाल्टीन बेगीचे बेगीन एक्शन घेवचें आनी लोकांक एक सुशेग करून दिवचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पार्ट ऑफ क्रायम म्हूण एक म्हस जेन्ना पणजे पुलिशेंत पावता तेन्ना सगळ्यांच्योच भुंयो उंचावतात. हांगा मनशाक क्रिमिनल म्हणून उखलून हाडटात. आयज एके म्हशीक उखलून ताळगांवकारांनी हाडली आनी तिच्या कानार टॅग आशिल्ल्या त्या आदारान तिच्या धनयाचेर FIR नोंद करपाक लायली. फ्रांसीस कोएलो, सामाजीक राजकीय वावुरपी सेसील रॉड्रिगेज, थळावो शेतकार नेथन डिसोजा, सिजर माशाडो हांच्या फुडारपणा खाला तालिगांवच्या शेतकारांनी रस्त्यात गोरवांक लागून जातले शेतांचे लुकसाण हायलायट करून दाखयले. म्हशीक उखलून पुलिशेंत हाडून ताणें पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. आयकात कागाळीची काणी तांच्याच तोंडांतल्यान. जेन्ना हांव काम करतां, दिसभर काम करतां आनी जेन्ना शेतान वचून सकाळचें पळयत म्हाका म्हाज्या जिवाची हीट दिसता. ही जी गोरवां कोत्ता पळय ती गोरवां येता तालिगांवच्या बॉर्डराक सावन सगळ्या कोणी इन्क्वायरी करून वचत ते सांगता आमची गोरवां न्हू लोकां कोणे गोरवां तेंची गोरवां आसतलीं. जाल्यार तांकां जर प्रूफ करतलो जाल्यार तांकां कितेंय तरी आमी करून दाखोवचें पडलें न्हू. ताका लागून इतली मेहनत घेवन ती मोस्ती ती आमच्या 10 दोबरातन मायज भेटाची जेन्ना दवरली तेन्ना गमता न्हू बाबा ही कोणाची पळय ती आतां गमतले कोणाची ती. आनी मेन गमतले कित्याक कानाक तेच्या चीप आहा. ते चीप इज गिवन बाय द गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन कोलॅबोरेशन विथ द डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री. ऑन द बेसिस ऑफ द chip, 100% thorough inquiry may be initiated to find out who is the owner. And if he is telling lies, there are a lot of witnesses also to go to his house, because we were offended many times with so many other cattle owners. And the best thing what I like to tell you, sir, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has given a clear indication mark. Any cattle roaming on the roads with a chip is liable to be confiscated, and whole license should be cancelled and the subsidy should be cancelled and the farmers should be compensated through the owner. Thank you. So ये tag आहा तेका. Tag is there for the tag, in other words, the chip. On that everything is there, and the proper authority is the director of agriculture in collaboration with
एनिमल हजबंड आता पेंजीम पुलीस स्टेशन तुम्ही रेजिस्टर करपाक गेले केस वॉट इज रेजिस्टर करूंक गेल्या सर पळय एक दीस इज सगळे कोणाक मारले म्हणटा ती क्रायम म्हणटा बट दीस इज ऑल्सो क्रायम ते आमच्या पटार मारता आमी रोयता पळय ते दीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रायम Even to take an appointment with her is difficult. She is not available. And everyone runs to the husband. Why we need to run to the husband? He's not our MLA. If you're an MLA and he's gone n number of times to her and even informed when his fields were taken earlier. Did she come down on ground and support these young farmers? So this is our situation. To me, MLAs, you all are elected representatives, but you are not representatives of the farmer. You all are thinking of your benefit. You all are converting lands and making into skyscraper building, but you all are not supporting young farmers like him and every other farmer that is there in Talegaon. Today, not only his farm, कितले farmerache shet lost zala. And behind Panchayat, which one is from Ideal School, your St. Michael's School it is called now. 3-4 fields have got damaged over there. And then those, all these animals come in the night because daytime activity ha, kontori ha, so आम्ही शूक होता तेंका. पण रातचे जेन्ना येता, young farmers like him, 50,000 rupees is a joke. He's a starting boy. And he's investing his money. So where he's going to get the return? One is that investment. Then after when you sell the produce, you get money. That also loss is there. One is investment and one is loss. आम्ही काल पयर एक कंप्लेंट केलेलो की इतलो लॉस जाला आनी गोरवां रातची येता कितें जाता आमी गोरवांक धरूंक वचत जाल्यार आमी रातचे ते राखता ती शेतां राखोंक बसता गोरवांक धरूंक वचत जाल्यार मागीर लोक येवन म्हणटा की आमची गोरवां धरली आनी मागीर ती कंप्लेंट करता आमचेर तर आमी कोणें कंप्लेंट दिल्ली आनी पुलिशेक सांगलेलें की तुमी येवन ही गोरवां धरा तुमी येवन व्हिडिओ घेया तुमी येवन पळया 2 दीस जाले पुलिशेक आमी सांगता तालिगांव हितून चौकीन सांगल्यार ते म्हणटा मेन स्टेशनान कंप्लेंट घाल मेन स्टेशनान आमी काल कंप्लेंट घाली पुलिशेक सांगले काल यो म्हणून रातचे पळया रातची पुलीस येयना 112 तेंचो चलना तर आमी आयज कितें केलें आमीच ते ह्या एकल्या गोरवाक धरले ह्या म्हशीक आमी एप्रिहेंड केली आनी हिंगा हाडले आनी आमी कंप्लेंटीन बरयला की दीस बफलो इज एविडन्स आयज 2 दीस आदी एक कंप्लेंट केल्ली नेतनान कंप्लेंट केल्ली की तालिगांव शेतांनी प्रॉब्लेम जातात आनी गोरवां लोकांची गोरवां येता रस्त्या वयली गोरवां येता आनी शेतां खाता आनी इबाड करता आनी पुलिसेक आमी सांगलेलें मातशें येवन चॅक करा 2 राती जाली पुलीस येवंक ना काल राती आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळोन एकल्या गोरवाक धरले ते आख्खे हे आसले एक 10 गोरवां आसली ह्या म्हशीक आमी रेड हँडेड धरले कंप्लेंटीन आमी बरयला सो नितीन जस्ट एक्सप्लेन हाऊ मच ऑफ डॅमेज डन सो आमच्या शेतान गेल्या वर्सा खूप गोरवां येयलेली आनी जायत्या लोकांक लॉसूय जाला खूप पूण लोक काय करूंक पावना सो हांव एक शेतकार जावन हांवें इनिशिएटीव केल्लो त्या गोरवांक धरपाक रेड हँडेड कित्याक आमी कितलेय फावटी त्या लोकां कडेन वयता कोणाची गोरवां आहा बांदलेली स्ट्रे कॅटल इज अ डिफरंट थिंग स्ट्रे कॅटल वन सेपरेट इशू पोसलेली गोरवां आदी लोक सोडटा वयर रावता टच घेवन पळयता कितें खाता आनी कितलें खाता बी लोकां कडेन फिडाक पयशे ना कितें काय समजना म्हाका ते लोक शेतान सोडटा गोरवां आनी वयर रावन पळयता टच घेवन रातचे कितें खाता आनी कितें खाता ती आनी मागीर आमी रेड हँडेड कॉट काल ताका दवरला आमी मुद्दाम सोडटा शेत मुद्दम लोक सोडटा आनी वयर रावन पळयता कोण ते आता ते कोण लोकांचे नांव ही आतां आयकल्या कोणाची सांताक्रूज जाता म्हणून कळटा फ्रॉम सांताक्रूज इज कमिंग टू तालिगांव ऑल द वे आता हांगा दोन वयतले तुमी विल सी द सेकंडली स्ट्रे कॅटल आसता ती पंचायत शूड टेक केअर ऑफ इट फ्रॉम 5 years that taking care of it तुमकडे जायना न्हू म्हाका या आय टेक केअर ऑफ इट इफ यू कांट डू नो दे गिव मी द फंड्स गिव मी अ प्लेस यू अलॉटेड अ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ दॅट वेर इट इज where the garbage plant is. If you all can't do something about that, give it to me. हांव तांकां पळयता हांव तांकां केअर घेता तुमकडे फंड्स या तुमकडे सगळे आय विल टेक केअर ऑफ इट नो इफ यू कांट टेक केअर ऑफ इट आय विल टेक द केअर ऑफ गेटिंग इट कोही हाडपाची ते कोही धरपाची हांव आयडिया घेता गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस आनी ओमकार देशप्रभू. शेनवारा पुराय राज्यांत दत्त जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान लोकांनी पुजा धार्मीक विधी महाप्रसाद पालकी कीर्तन आनी हेर विविध कार्यावळींचो लाव घेतलो. पळयात दिवचल साखळे आनी मोरजेचे कांय भक्तिमय खीण.
श्री गुरुदेव प्रसादी समिती ट्रस्टाच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक दत्त जयंतीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. अंदू वर्सा आमी ह्या आमच्या दत्त मंदिराचो नूतन मूर्ती पुनर्प्रतिष्ठापनेचो 12वो वर्धापन दीन मनयता आनी ह्या वर्धापन दीन आनी दत्त जयंती उत्सवा निमतान अंदू वर्साचो 3 दीस आमी हो कार्यक्रम मनयतात. 12 डिसेंबर, 13 डिसेंबर आनी 14 डिसेंबर. समेस्त गोंयकारांक हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा ह्या कार्यावळीक येवपाचें निमंत्रण दिता आनी रातचे सांजचे 3 वरांचेर पालखी उत्सव जातलो आनी रातचो परत महाआरती, पावणी आनी सांस्कृतीक कार्यावळ घडोवन आमच्या वर्सुकी कार्यक्रमाची सांगता जातली. आमचो आयज 12 वर्धापन दिन आनी दत्त जयंती एका दिसा येयल्या ती आयज आमी आनंदीत अशी साजरी करता. दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात आमच्या हांगा कवळे वाठारांत दत्त जयंती साजरा जाता. 3 दीस आमचो बरगतचो कार्यक्रम आसता. पयले दीस आमचो महिला वर्ग जो आसा आमचो गांवचो तिनी वाड्या वयलो आनी सरावंडींग सगळो तो सगळी एकटे येवन हांगसर कार्यक्रम करता. पयलो दीस तो बायलांचो महिलांचो आसता. तशेंच दुसरो आमचो वर्धापन आसता आनी दत्त जयंती आसता. अशे 3 दीस मोठे कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा हांगसर. ह्या मोर्जी गांवांत दत्त जयंती मोठ्या उत्सवात साजरी जाता आनी हांगर विविध असे कार्यक्रम जाता. दत्त जयंती सकाळसून हांगर पुजेनसून सुरू जाल्ली आसा आनी मागीर किर्तनाचो कार्यक्रम जालो. तो किर्तनकार आमचो आसलो हगोप्प मोर्जीचो श्री विष्णुबुवा शेडगांवकर, ताका विजी म्हणटात. तशेंच राज्य पुरस्कार मेळ्ळो सुरेश बांदेकर हाचो हांगर सन्मान जालो. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सगळे सायक्लोनीक सर्क्युलेशन उणें जाल्ल्यान सुदारिल्लें हवामान स्पश्ट जालां. आमच्या दर्यादेगेर उदेंते कडल्यान वाऱ्यान थोडो वारो घोळपाक शकता. आयतारा एक सुखदिणो दीस जावं येता. सकाळची सुरवात थंड आनी धुक्यान जातली. एक स्फूर्तदायक सुरवात जातली. पूण सकाळी मेरेन तापमान नेटान वाडटलें. दनपार मेरेन नितळ मळब मध्यम प्रमाणात चड आर्द्रताय वांगडा जोडपाची अपेक्षा करात, कारण दिसाची उंचाय सुमार 34 अंश आसात. वादळी वाऱ्याक लागून उष्णतायेन कांय प्रमाणात सुटका मेळपाक जाय. रात जातकच नितळ मळब थंड परिस्थिती हाडटले. दोनूय जिल्ल्यांनी तापमान 23 अंशां मेरेन देंवपाचो अदमास आसा, पूण प्रत्यक्ष उणाव कांय अंशान उणो जावं येता. आयतारा राती धुक्याची परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा आनी दाट धुक्याचो परिणाम कांय वाठारांनी दिसपाचेर जावं येता म्हण प्रवाशांनी सादूर रावपाचो सल्लो दिला. आर्द्रताय उणी जाल्ल्यान ह्या आयतारा सौम्य हवामान. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळब. आयतारचे तापमान 34 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. आयतारा फांतोडेर आनी राती धुक्याची परिस्थिती. नुस्तेमारी करप्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.